हाय एवरीवन, कशें आहाय सगळीं? आमी न्हू बॉम्बे पावलीं आनी आयज हांव शूट केला तो हांव बॉम्बे पावोन केला. आयज ट्यूजडे, मंडे इवनिंग पावलोलीं. अरावंड 8 o'clock पावलोलीं आमी. आनी गोंयसान आमी गोंय म्हणचे रायसान भायर सरलोलीं. मॉर्निंग 5:30. प्लॅन आसलोलो 5 o'clock भायर सरपा, पूण 5:30 जालें आमकां भायर सरपा. आनी एक्सपेक्ट करतालीं आमी 6 o'clock तरी पावपा बॉम्बे, पूण बॉम्बे ट्रॅफिक हिंग पावलो म्हणटरी. आनी मनगांव न्हू आमकां जायतो पावस लागलो, सामको हेवी रेन्स थिंगा लागोलें आमकां. उदक बीन भरलोलें आटेर, सो तेकाय लागून ट्रॅफिक जॅम सुबेज जालोलें. आनी मागीर बॉम्बे पावता पावता बोगले पावता थिंगाय पावस लागलो आमकां मातशें. आनी म्हाका सुद्दां तेकाय लागून ट्रॅफिक सुबेज जॅम जालें आनी आमकां लेट जाली सामकी. आनी सामकी टायरींग आसलोली कित्याक सुबेज टायम लागलो पावपा. तर मागीर येयले म्हणटरी आमी अनपॅकींग बा केलें आनी उरलो तें आयज सकाळीं केलां थोडेशें अनपॅकींग. आनी हांव तुमकां दाखयता आयज गोंयसान कितें हाडलें तें. सुबेज एपार आमकां कांय हाडलें ना हे पाटी, सारकें उणें हाडलां कित्याक आतां म्हाका सुद्दां चडसो एपार आमकां हिंगा बॉम्बे मेळटा गोंयच्या पासून. सो थोडे थोडे न्हू म्हज्या फ्रेंडान म्हाका कितें दिलो आहा न्हू थोडे, ते हांव तुमकां दाखयतां. आनी चल टूर दाखयता तुमकां आतां. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां म्हगे फेवरेट दाखयता कितें तें. आनी कितलीं वर्स जालीं हांवें तें हायलां कित्याक म्हाका नको म्हाका कितें मेळनालो तें मार्केटान गेल्या पासून दिसती पडनासलें केन्नाय. हे पाटी आमी थिंगा फलुडा पिवपाक गेल्लीं न्हू मारगांव, तें फेमस फलुडा शॉप आहा तें, तेजें नांव म्हाका कुठं आसना. पूण आमी कामा वयता आसतना बी थिंगा वयतालीं, तें एकूच शॉप आसलेलें सोदांय. म्हगे फ्रेंड्स कोण चोयता जाल्यार तांकां खबर आसलें आमी वयतालीं तें. सो त्या शॉपाचें न्हू जस्ट ऑपोजीट आमी फलुडा पिवपाक गेल्लीं आनी तें म्हाका दिसती पडलें. आनी हांव तें येता आसून घेवन येयलें, कशें करून 3 पॅकेट हाडलें हांवें. कितें तें सांगाय. जॅकफ्रूट 60 हें कितुलें म्हगेलें फेवरेट न्हू. हांवें 3 हाडलें पॅकेटां. एक गोडे आमगे भयणी दितोलें आनी हें म्हगे सारकें फेवरेट. म्हाका लायक तें सामकें खावपा. हांव जेयली म्हणटी थोडो करून कोण कोण खाता. सो दीस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग न्हू हांवें बेकरीसान एक कोन घेयलाय. कितें कोत्ता हांव तेजें चोयता कितें फिलिंगान करपा म्हाका लायक. म्हाका सुद्दां एक्चुली सुबेज नुस्त्या फिलिंगान कोत्ताय न्हू, टुना फिलिंग. टुना मेळटलें टुनाचें फिलिंगान कोलें चोया कितें कोन्न जाता तें. थर्ड थिंग न्हू हांवें हाडलां ई बिस्कीट. ई बिस्कीट एक्चुली हांवें ओपन केली काल न्हू चायेको खावपा. ही हेल्केनागे फेवरेट आनी म्हगेली फेवरेट. हांव पयलीं खातालें पूण आतां मातशें म्हूण हांगा बॉम्बे मेळटी मातशें डिफरंट, गोंय मेळटी मातशें बरी सॉफ्ट आसता न्ही. हेल्केनागे फेवरेट ऑलरेडी ओपन केलें पॅकेट. दोश ही सगळें निकलावागेर हाडलां. दोश आनी केक आनी ती बिस्कीट हाडली न्हू ती बीन तेंगे दिसान हाडल्या. बॉल हे म्हगे हितू फेवरेट न्हू. हांव हायना म्हगे हजबंडान हाडलाय तें खावपा लागून. ऑलरेडी ओपन केलें पॅकेट काल सायन्सा. सो एक पॅकेटान 4 येता. हे आमी म्हापसा मार्केटासान हाडलोलें. सो मामीन दिलाय 4. आनी न्हू ह्यो थोड्योश्यो मिरसांग हाडल्याय, कश्मिरी मिरसांग हाडल्याय. त्यो मागीर मातशें वता घालपाचें म्हाका. दूंप म्हाका हिंगा गोंयचो दुंपा वास बस जाता, ताका लागून न्हू मामीको हांवें मागोन घेयला. तेन म्हाका दिला हेजो असो दुंपाता व्हरोंक. आतां न्हू म्हगे फ्रेंडान कितें दिलें तें दाखयता तुमकां हांव. फ्रेंड नंबर 1 बिनू. हे तांदूळ म्हाका उबारपा जावचे न्हय, 1 मिनट आं. तांदूळ दाखयता तुमकां हांव आतां. बेनून दिलाय तें म्हाका. ते भाता तांदूळ गोंयचे तेंगे जालोलें शेतांतुलें. म्हाका स्वता 5 kilos पूण आसतलें. सो हे बेनून दिलाय. आनी तेणें पिक्कला बॉटल दिल्या, लायम पिक्कल. टेस्ट येयला म्हाका अजून. आतां वॉटरी जालें माउथ मुगेलें. सो कितू व्हडली बॉटल आहा ती आख्खी कितू ओरोस पुरो म्हाका. आनी न्हू तेणें म्हाका तेंगे घराको जालो आंबे दिलोले. तो बरें टेस्टी आहले ते.
ते आमी ऑलरेडी हायन काबार केले कित्याक गोंया आसतना पिकॉल ते सगळे सो आमी थिंगा हायन काबार केले आनी सिनान कितें दिलें तें दाखयता तुमकां हांव सिना तूं मोडटाय आसली न्हू तुम पयलीं मुगे विडियोचे चोयला आसतलें 2 चाये पॅकेटां एक खबर कितें जालें हांवें तेका खाली सांगलोलें की आमी तेसा मारगांव मेळपा आसलीं गेल ते तोणो आनी हांवें तेका सांगलो की ते म्हाका एजबोले मेळ म्हूण बाबू सेंटराक मेळ म्हूण चाव घेवपा जाय म्हूण हांव थिंग पावचनी पयलीं तेणें तेगे गोवान न्हू रोयान ऑलरेडी घेवन दवरलें पॅकेटां सो म्हाका आनी घेवपा पडोंकू ना तेणें 2 पॅकेट घेवन दवरलें म्हाका ऑलरेडी सो थँक्यू सिना आनी थँक्यू बेनू आनी लास्ट विनेगर हाडलें ही विनेगर म्हाका मुगे सिस्टर लॉन दिलोली म्हणजे तेणें आमगे एक व्हडली बॉटल धाडलोली तेगे घराको ती कोत्ताय पेन्ने सो तेणें व्हडली बॉटल धाडलो ती मामीन म्हाका हितून काण थोडीशी म्हाका दिल्या आनी थोडीशी दवरतेन तेंकां मागीर तेंकां घरा कडेन सो थँक्स मेलिसा सो दीस वॉज ऑल अबाउट इट वॉट आय ब्रॉट फ्रॉम गोवा आनी आतां हेजे मुखार तुमकां मुगे व्लॉग्स बॉम्बेसानू दिसचे पडटले हांव नोको केदोंटाय कित्याक मुगेलो आनी एक गोंयचो ब्लॉग उरलो हा तो हांव अपलोड करतलें बेगीनूय टायम मेळटा ते दोणो कित्याक आतां मातशें बिजी उरलें सगळें अनपॅकींग बा करपा जाय आसलें आमगे कापडां बा सगळीं जाग्यार घालपा जाय आसलेलीं सो एक दीस ताका वयता सगळें कोत म्हणल्यार कापडां बा धुवपाचीं आनी सगळीं अनपॅकींग कोत म्हणल्यार टायम वयता सो तुमकां हांव नेक्स्ट मुगे ब्लॉगा मागीर मेळटलें नेक्स्ट ब्लॉगा न्हू गोडे होच ब्लॉगा मेळटलें कित्याक हेजें कंटिन्युएशन कोत्ता हांव आतां पूण केदोन तें म्हाका खबर ना सो थँक्यू एवरी वन आनी मुगे गोंयची ट्रिपी खबर सांगिल्ली जाल्यार न्हू हितून हांवें एन्जॉय केलां पयलीं मुगेले 5 days इन राया ते मुगेले बेस्ट डे कित्याक मुगेले सगळीं फ्रेंडां म्हाका मेळ्ळीं चडशीं मेळ्ळीं आनी आमगे पिकनिके तुम चोयलें आसतलें पिकनिके व्लॉग चोयलें जाल्यार न्हू तुम वचोन चोयाय मुगे ब्लॉग तो पिकनिकूय बरी एन्जॉय केला आमी बेतलबाती बिचाचेर तुम चोयाय वचोन आनी तेजे उपरांत मागीर मेळ्ळाय आमी मातशें मुगे आनी एकटे फ्रेंड आहा डायना तेंय म्हाका मेळपा येता म्हाका गोडगोडे घरा कडेन सो मुगेलोय टायम पास जातालो बरोय आहल्या बीन आनी तेजे उपरांत मागीर हांव गोवागे गेलें न्हू थिंगाचे थोडेशे मुगे ब्लॉग्स आहाय तुम तेय बीन चोयाय आनी इफ यू लायक इट शेअर सबस्क्रायब टू माय चॅनल सरिना डिकोना ब्लॉग्स आनी मागीर हांव हो ब्लॉग हेजे मुखार कंटिन्यू करतलें थँक्यू एवरी वन सो हे सगळें ना जाल्यार न्हू हांवें हाडलें ते हितून थोडे एक्स्ट्राय हाडलें ते हांवें थोडे मुगे फ्रेंडाको डिस्ट्रिब्यूट केलाय गोंयाय आनी हे थोडे हितूंतले थोडे डिस्ट्रिब्यूट करपाचे हे सगळे न्हू आमगेले हिंगाचे घराकोचे पोमुरपा हे सगळे थिंगसान हाडलाय आतां आमी सो हिंगा न्हू हांवें थोडेशे गार्लीक क्लोव्स घेयलोले अरावंड 12 आनी 1 इंच जिंजर पीस घेयलोलो आनी 1.5 टीस्पून क्युमन आनी हांव आज एक्चुली तो मसालो करपा वयतालें इंप्रेशद मसालो मुगे मोत येयलो आयज इल्लीशी भिंडी फ्राय कोत्ता म्हूण आनी मुगे सगळे मसाले काबार जालोले गोंय वचनी पयलीं हांवें सगळें काबार जालोलें आतां हांवें एक्स्ट्रा कोत्ता थोडेशें कित्याक हांव स्टोर करून दवरता एक्स्ट्रा आहा तें कित्याक म्हाका मागीर गोरो सारको बरें पडटा काण करपाक सो हिंगा हांवें 12 अरावंड 12 आहलोल्यो त्यो मिरसांगो कश्मिरी मिरची 1 इंच सिनेमन स्टीक आनी अरावंड 10 पेपरकॉर्न्स आनी 6 to 7 क्लोव्स घायलोले
आनी इल्लीशी साकर घायलोली अरावंड 1 टीस्पून आनी हें सगळें न्हू हांवें ग्रायंड केलोलें. हांव ह्यो मिरसांग न्हू पयलीं कातुत्ता बारीक कोत्ता मातशें ग्रायंड कोत्ता आसतना कित्याक तें बेगीन बारीक जावपा न्हू फास्ट जाता. नाजाल्यार आख्ख्यो मिरसांग घायल्यार न्हू प्लेसूय सगळो सुबेजूय तितून वचना सगळो मसालो आनी टायम लागता बारीक जावपाक. सो हें सगळें हांवें घायलोलें आनी इल्लीशी आमसाण हांवें घायलोली तितून आनी 4 टेबल स्पून विनेगर घायलोली हांडपाक आनी इल्लेशें उदक घायलोलें हांडटा आसतना आनी तेजो एक मागीर हांवें बारीक पेस्ट रेडी करून घेयलो. Mama, where you can buy ball? Which ball, Baba? Me. Huh? The blue one. Which one? Blue. I don't know where you kept it. Huh? Give me. Touch it and give me now. आनी Okay. ताका एक सायडीन मागीर चाव करपाक I'll give it to you. कुकिंगा मातशें ब्रेक पडलो कित्याक ताका येयलो म्हणटा चाव जायी सोदां कितलें लेट देखून येयला न्हू ताका पयलीं चाव करपा जाय ताका. सो मागीर न्हू हे मसाल्यान हांवें म्हाका जाय तितलो हांव मसाल्यान घालता. मीठ हांव पयलीं वांटटा आसतना घायना केन्ना हांव यूज करता न्हू तेजे पयलीं जाय तितलो काडटा आनी तितून मीठ घालता आनी हांवें एक पिंच इल्लीशी साकर घायल्या तितून आनी मिक्स केलां बरें आनी मागीर हें सगळें धुयलाय आनी सुकयलाय म्हणजे हांवें वायप केलें तें टावलाक भिंडी आनी मागीर ते सायड्स ते कातून घेयले आनी मोत स्लीट मारून न्हू हितून हांवें मागीर मसालो भरलेलो. हितून कढाई दिसती पडटा न्हू ती हांवें गोंयसान हाडलेली. एक पाट आमी गोंयान गेली न्हू पोमुरपा तेदोना माय मदर इन लॉ हांवें ती एक मागोवन हाडली. ती एक्चुली यूज करून नाहली म्हाका स्वता सो म्हाका ती बरी दिसोली अशी आनी हांव गोंयसान येयसान न्हू हितून सगळें हांव यूज करता. म्हाका बरी दिसता अशी ती यूज करपा आनी ताका लागना बिना पोंदाक बरें टर्न जाता नुस्तें पासून हांवें हेजेर ट्राय केलां. सो म्हाका ती सामकी लायक जाल्या ताका लागून हांव ते घेवन येयलां येता आसतना आनी हांवें मागीर तेजेरूय भिंडी फ्राय केलोलें आनी बरें फ्राय जालेलें तेजेर.